कसं वचून हाडटा सुके? पण आदल्या सारकें मार्केट तशेंच आहा? आदल्या सारकें म्हारग आसल्या कारणान मातशें गिरायक कमी फाटीं फुडें येता. आनी हे जे भायले बसतात पळय ते तेंच्यानी सगळे आनी तेंच्यानी सगळे कडेन मार्केटानूच तेंच्यानी हे केल्लें आसा. मॉन्सून लागीं पाविल्ल्यान सध्या दिवचलच्या बाजारात पुरुमेताच्यो वस्तू खरेदी करपाक गर्दी जावपाक लागल्या. नुस्तेमारीक बंदीक लागून पावसाळ्यांत दर्याचें नुस्तें मेळप मुश्कील जाता. ताका लागून पावसाळ्याची सोय म्हूण चडशे ग्राहक सुकी खारी विकत घेवन ताचो पुरुमेत करतात. सध्या दिवचलच्या सुक्या खाऱ्यांच्या बाजारात ग्राहकांची पावलां वळपाक लागल्यात. ग्राहक सुकी खारी विकतय घेवपाक लागल्यात. मात पयलीं प्रमाण गिरायक जायना अशें विक्रेत्यांचें म्हणणें आसा. तातूंत सुक्या खाऱ्यांचें मोलूय वाडिल्लें आसा. सध्या व्हडल्या आकाराचे सुके बांगडे 200 रुपयांक 5, जाल्यार मध्यम आकाराचे बांगडे 100 रुपयांक 10 ते 15 ह्या मोलान विकतात. पेडवे, बुराटो, खापी, मोतयाळी ह्या सुक्या खाऱ्यांचो वांटो 100 रुपया असो आसा. जाल्यार गालमो आनी सुकी सुंगटां 100 ते 150 रुपया पट ह्या दरान विकतात. ताका लागून ग्राहक पयलीं सारके हे सुकी खारी विकत घेयनात. दुसरे वटेन दिवचलच्या बाजारात राज्या भायल्या विक्रेत्यांचो आंकडो वाडिल्लो आसा. हे विक्रेते बाजारात मेळत ते सुवातेचेर बसून आपलो वेवसाय करतात. तशेंच हे राज्या भायले विक्रेते मेळत त्या मोलान सुक्या खाऱ्यांची विक्री करतात. ताका लागून आमच्या वेवसायाचेर मातसो परिणाम जाला अशी कागाळ थळाव्या पारंपारीक विक्रेत्यांची आसा. अजून पावसाळ्याक 7 ते 8 दीस आसात. तो मेरेन फुडल्या कांय दिसां भितर सुक्या खाऱ्यांक मागणी वाडटली असो विक्रेत्यांचो अदमास आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.